दुसरोचा विषय आता सुभाष वेलिंगकर बाबाचा. तुमचे संबंध खूप जुने आणि त्याचबरोबर संबंध खूप लागीचे. आज जेन्ना इतली प्रखर टीक जाता आणि ती वैयक्तिक तुमचेर जाता, फक्त भाजपाचेर जायना, कशें दिसता? हांव तें कांयच उलोवचो ना. प्रश्न तुवें ताका करूंक जाय. हांवें एकूय शब्द उलोवंक ना आनी उलोवचो नाय. हांवें त्या खातीर म्हाका विचारलें. उलोवपाची गरज ना. भारतीय जनता पक्षाचे एजेंडा हो स्पश्ट आसा. तो आमी लोकां समोर घेवन गेल्ले आसा. फाटल्या इलेक्शनाक घेवन गेल्ल्या, ह्या इलेक्शनाक घेवन गेल्ल्या. लोकांनी ताजेर आमकां कौल दिवचो, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीक लोकांचो कौल लागता. म्हजो वैयक्तीक कोण मित्र आसा, एखाद्या वेळा मित्र काही अनकम्फर्टामुळे शत्रू जावंक शकता. त्यामुळे म्हाका ताजेर उलोवपाचें ना. इट्स अ पॉलिटिकल पार्टी एंड इट फॉर्म्स MGP अलायन्स. एज फार एज आय एम कन्सर्न, BJP वील गेट कम्फर्टेबल मेजॉरिटी. आणि इंडिव्हिज्युअल लेवलाचेर विचारता, व्हॉट आर युअर फिलिंग्स वेन यू हियर सच कायंड ऑफ क्रिटिसिजम, जेन्ना बिटर क्रिटिसिजम? नाही, बिटर क्रिटिसिजम किंवा कोणें बिलो द बेल्ट गेलो की ना कोणूय, की नॉर्मली कोणाकूय खंयचोय मनीस असो क्रिटिसिजम करणार, यू डोंट लायक इट, नो वन लायक्स इट. बट एज अ पॉलिटिशियन ओवर लास्ट 25 years आय हॅव ट्रेन्ड माय मायंड टू पेशंटली हियर इट एंड हांगाच्यान आयक आनी हांगाच्यान सोडून दी अशें म्हाका ट्रेनिंग, पॉलिटिक्साचें ट्रेनिंग येतकूच. नाल्यार मनीस अस्वस्थ जाता आनी अस्वस्थ जाल्यार तो आपले निर्णय आनी संतुलन बिगडायता. ताचो जो मुख्य आरोप आसा तो तो विश्वासघाताचो. हांव ताजेर उत्तर दिवचो ना. लोकांनी दिवचें उत्तर. You are very clear. He is in the field in politics. He is fighting against me. So people will decide who has done wrong and who has done You right. don't want to rebut his allegations. I don't want to. You just don't want to talk about No, his I allegations. have told you and I have told press media 100 times that I don't want to talk on that. दुसरो विशय जो आसा सामको महत्वाचो तो म्हळ्यार यू टर्नांचो. आनी जो आरोप सरकाराचेर जायत आसा, काँग्रेसीचे एंटायर एड कॅम्पेन हे यू टर्नाचेर आसा. विल गो टू टॉप इंडिव्हिज्युअल टॉपिक्स लेटर ऑन, बट हे जेन्ना यू टर्नाचो आरोप जाता, हाऊ डू यू लुक एट इट? आरोप करपाक कितें जाला? देवान तोंड दिलां आनी कांय उद्योग ना. पण एके वटेन तुका एक गजाल लक्षांत येता, वेन यू मेक सच एलिगेशन्स, यू आर नॉट मेकिंग एलिगेशन ऑफ करप्शन ऑर स्कॅम. म्हणजे लक्षात घे की करप्शन स्कॅमाचो विशय आसत जाल्यार कोण यू टर्नाच्या विशयाचेर वचना. म्हणजे हांव तें बरोबर आसा काय तें म्हणना, पण जेन्ना आरोपाची लेवल एक वेगळ्याच हाजेर वता तेन्ना ताजो अर्थ गव्हर्मेंट वॉज नॉट अ करप्ट ऑर नॉट इनवॉल्ड इन स्कॅम्स. सो दॅट एक्चुअली प्रूव्स that we gave a much better government. तो आरोप तुमचेर आम आदमी पार्टी करता? नाही, आम आदमी पार्टी इज नॉट इन पार्टी ऑफ गोवा. इट इज पार्टी ऑफ दिल्ली. ते दिल्लीक तांच्यांनी स्वताच्या पांया सकयल कितें जळटा तें पळोवचें, थंय कितले मिनिस्टर भितर पडले तें पळोवचें, 70 लोक डेंग्यून मेले तें पळोवचें, दिल्लीची घाण पळोवची, पोल्युशन पळोवचें, लोकांक उदका आनी लायटी सारकें येना तें पळोवचें. गोंयान येवन ते लोकांक कितें सांगता पळय, गोंयकार इतले पिशे ना, गोंयकारांक अक्कल आसा. गोंयकार सगळी गजाली भांगर फातराचेर जशें घोष्टून घेता पळय आमी शेटी कडेन, तशें गोंयकार पॉलिटिकल पार्टीक सुद्दां तसोच घोष्टून घेता. आमकांय 10-15 वर्सां घश्टिल्या लोकांनी. जेन्ना तांकां लक्षांत आयलें की जेन्युइन मनीस आहा तेन्नाच आमकां मतां घालपाक लागले. तांकांय जर हें आसत, गोंयान खरोच इंट्रस्ट आसत पॉलिटिकल, माय एडवायस वूड बी दे शूड सेटल हियर, वर्क. डोंट गेट वॉलंटियर्स फ्रॉम दिल्ली, कोल्हापूर, कर्नाटका एंड मेक देम स्टँड विथ अ प्लेकार्ड ऑन द बस स्टँड. Don't get dummy agencies to publish a data of 37% and 17% and 27%. So if you do this, people in Goa is not going to be full. गोंयचे लोक फुल जायना. एक गजाल आसा ती म्हळ्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, सोशल वेलफेअर स्किम्स आणि पॉलिसीज. तुमचे मॅनिफेस्टो पळयल्यार कळटा की इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सोशल वेलफेअर ह्या गजालींचेर तुम्ही स्वताय खूप भर दिला आणि यू आर कन्सिडरिंग इट एज युअर सक्सेस. हे जे सगळे आरोप जातात यू टर्नाचे जातात ते बेसिकली पॉलिसी डिसिजन्साचेर जातात. तो मागीर माध्यमाचो प्रश्न आसूं किंवा रिजनल प्लॅना सारको प्रश्न आसूं. दिसता की ह्यो गजाली ह्या टर्मा भितर तडीक लागपाक जाय आशिल्ल्यो, पण त्यो तुमी लावपाक शकले नात. पहिली गजाल म्हाका दिसता काही गोश्टी आमी तडीक लायला आनी तूं जेन्ना हें उलयता तेन्ना तुवें आनी तांच्यांनी आमचो मॅनिफेस्टो अभ्यास करूना. हो मॅनिफेस्टोची कॉपी येता, ती घे, अभ्यास कर आनी म्हाका 8 दिसांनी आपय. हांव तुका मागीर प्रत्येक प्रश्नाचेर उत्तर दितलो. कारण ना 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 तूं आय हॅव गॉन थ्रू युअर मॅनिफेस्टो. नाही, हांव इनकम्प्लिटनेसचें उलयत ना. पयलीं भितर हांवें कितें विशय बरयले ते सारकें समजून घे आनी त्या प्रश्नाचेर म्हाका वाचून प्रश्न विचार. हांव तुका 8 दिसान परतो येता, म्हाका तुका ताजेर ह्याच प्रश्नाचेर जाल्यार उत्तरां येता. एक गजाल म्हणजे जी गोश्ट ना
ती गजाल आशिल्ल्या भशेन दाखोवप आनी मागीर यू टर्न म्हणप. दीस इज अ व्हेरी कॉमन प्रॅक्टीस इन कॅम्पेनींग स्ट्रॅटेजीज. दीस इज देर कॅम्पेन स्ट्रॅटेजी, नो प्रॉब्लेम अबाउट इट, पीपल नो. दुसरी गजाल हांव तुका एक विचारता, काही बाबतीत थोडेशे डिले जाले आसूंक शकता, काही बाबतीत थोडेशी गजाल कंप्लीट जावन ना आसूंक शकता. 2012चो जेन्ना आमी मॅनिफेस्टो बरयल्लो आनी लोकां फुडें गेल्ले तेन्ना मायनी बॅन करतली सुप्रीम कोर्ट आमकां खबर आशिल्लें, म्हाकाय खबर नाशिल्लें न्हय. देर आर मेनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी. इफ अ पर्सन, फॉर एक्झाम्पल, यू कमीट टू अ पर्सन समथींग एंड यू फॉल sick, that is called as either contingency or some act of God by which you are not able to complete. Mining ban जातकूच, have you analyzed the impact? You analyze the impact of it. गोंयचो रेव्हेन्यू साधारण 5,000 कोटीचो, ताज्या नंतर इलेक्ट्रिसिटीचे धरून 5,000 कोटीचो. आनी इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट एक्झॅक्टली अ रेव्हेन्यू, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटीन जितले तूं पयशे कलेक्ट करता तातले 80% तूं फारीक करता. सो गोंयान इलेक्ट्रिसिटी गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आसले भितर येता. सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे आमकां वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान 2,000 कोटी मेळटाले. सो 2012 जेन्ना हांव मुख्यमंत्री जालो तेन्ना गोंयचो बजेट हे साधारण 7,000-7,500 कोटीचे आशिल्ले. तातूंत भितर 5,000 खरे पयशे रेव्हेन्यू, तातले 1,500 कोटी गेले. सरकार कशें चलोवपाचें? हाजो कोणें क्रेडीट दिलें म्हाका? एक गजाल तुम्ही इतली सगळं फायनान्शियल क्रंच असून सुद्धा यू मेंटेन्ड युअर सोशल सेक्युरिटी स्कीम्स, रादर यू वेंट अहेड अँड तुम्ही मायनिंग डिपेंडंट्सां खातीर स्किमी सुरू केल्यो, तांकांय तुम्ही स्किमी दिल्यो. हांवें नव्यो स्किमी इंट्रोड्यूस केल्यो. लाडली लक्ष्मी केली इंट्रोड्यूस, मागीर गृह आधार केली, दयानंद सोशल सेक्युरिटी डबल केली, पेट्रोलाचो टॅक्स काडलो. न्हय म्हणजे फायनान्शियल, आय एम कंप्लिटली गिविंग द क्रेडिट टू यू. माय इश्यू इज ना तेच सांगता न्हय, हाका लागून पॉलिसी डिसिजन्स कशे इफेक्ट जातात. ना पॉलिसी डिसिजन खंयच इफेक्ट जावना. म्हणून हांवें तुका मॅनिफेस्टो येयलो, यू कॅन रीड द कॉपी एंड आस्क मी क्वेश्चन अगेन, बिकॉज डोंट आस्क मी क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम कितें म्हणटा ताका, ज्याचे मायंड करप्ट जाला अशा मनशांनी कितें तरी बडबडले म्हणून म्हाका प्रश्न विचारूं नाका. म्हाका प्रश्न एडवर्टायजीचेर केले लोकांक दिसतले रोड रस्त्याचे कितें म्हणटा ते रस्त्याची सायनी दाखयतात म्हणून, तांकां कांय अर्थ ना. बेजीक प्रश्न भितर प्रत्येक एडवर्टायज कट कर कोणाची ती, आनी हातून खंय आसा ती पळय, आनी हांवें कितें म्हणलां आनी ते कितें म्हणटात हें तूं पळयत धर, तूं फ्युटिलिटी लक्षांत येतली. त्यामुळे हांव ताजेर वचना. देर आर सर्टन इश्यूज. रिजनल प्लान डिले जालो मातसो, हाची कारणां आसा. हाची कारणां आसा की पयलीं 2-2.5 वर्सां आमची लिगल बॅटल. आर यू अवेअर दॅट देर आर 84-85 केसीस इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाय कोर्ट वीच आर गोईंग ऑन इन द मायनींग मॅटर. कर्म दिगंबराचें, पयशे खाले हांच्यांनी, भानगडी केल्यो हांच्यांनी, आनी सगळीं उत्तरां, आनी ताका सोलना काडची पडली म्हाका. तातूंत भितर जो टायम पावतालो, पयशे क्रंच आयले हाजेर जर क्रेडीट दिता ही गजाल खबर आहा, पण तातूंतल्यान बेजिकली द गव्हर्मेंट गॉट स्टक अप इन दीस मॅटर्स मोस्ट ऑफ द टायम.